हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतले आनी सगळी बरी आसपाक जाय. सो गायज थंबनेल पळोवन तर तुमकां कळत आसतलें की आमच्या हांगसर आयज वाडदिवस आसा. म्हादेवाच्या देवान आयज वाडदिवस आसा. सो आमी आतां वचपाक भायर सरतली. त्याच्या पयलीं हांव भायर येयल्लें एक काम करपाक. सो म्हटलें ब्लॉगूय स्टार्ट करया. आनी गरमी इतली आसा, तेच्या भायर वत इतलें आसा की सांगूं शकना हांव तुमकां. गरमी भयानकूच जाता आनी मदीं पावसूय पडटा हालींच्या हालीं. सो आमी आतां भायर सरतली, हांव मम्मी आनी काकी. मेन म्हटल्यार आमच्या हांगसर जे देवूळ आसा म्हादेवाचें तें मातशें लांब आसा आमच्या घरा कडसून. सो आमी चलतूच वयतली आनी वत भयानक आसा, तेका लागून आजून आमी रेडीच जावंक ना. पळोवं शकता तुमी अवतार म्हणटा तो म्हाजो. आनी पाश्यासूय ना असल्या गरमेन, कपडे बीन बरे घाला रे म्हटल्यार. सो आतां आमी रेडी जातली आनी पळोवया, चड करून चलतूच वयतली. सो गायज हांव रेडी जाता आनी मेळटा तुमकां डायरेक्ट. त्या म्हणसर बाय बाय. सो गायज ऑलमोस्ट हांव रेडी जालें आनी आतां वचपाक भायर सरली. पूण प्लॅनान मातसो चेंज जाला, कारण आमी चलत वचपाचें आसली पूण आतां काका व्हरता खंय आमकां. सो आमी आतां गाडयेन वयतली आनी हो पळयात म्हाजो आयचो आउटफीट म्हणटात तसो. सिंपल सो कुर्ता घातला हांवें, कारण गरमी जाता तेका लागून कॉटनच घालया म्हटलें. शब्दच सगळे परते परते जाता. मम्मी लेस हाड म्हाजो. हय. आणि मम्मी बीन रेडी जाली. चला तर या. आणि हांगसर शेंगदाणे सुकत घातले आमी. आणि हो बाय तांबडो हांगासून न्हिदला थंय. यो गे बेगीन यो. आणि गाडी आमची काळोबा कडेन आसा. आमी चलत वयता सद्या काळोबा कडेन. कितें गे? ही पळयात सगळी काकी बीन हांगसर काळोबा कडेन रावल्या वचपाक. हे पळय आमचे काळोबा कडेन. काय आम्ही आणि तू त्यांका घेऊन बस मग पुढे. कधी आमची तू त्यांका घेऊन बस पुढे. सुप्रिया बसते पुढे. सुप्रिया बस आणि त्याका व्हिडिओ कर वगैरे. काय कर मग. हो बाहेर सर बाहेर सर. ते काय घेतोय दोघांय घेऊया. सो फायनली आमी गाडयेन बसल्या आणि पळय डोलू आसा देवांची आणि हांव आनी फाटल्यान काकी बीन बसल्या. ती पळय थंय एक काकी बसल्या, थंय एक काकी बसल्या आणि मम्मी हांगा मदीं बसल्या. तांबडो येयलो पावपाक. तांबडे बाय. सगळ्याच पावली आम्ही देवळाकडे. थंय गे थंय. ह्याच्याकडे घे. तिकडे घे. काय घे किती घेतात ते. कशी रे कशी म्हटलं ग या आणि तो इतना मग आहे का? चल पप्पा अंगडा चल. चल पप्पा अंगडाच.
चल पुढे चल. सो गाईज ऑलमोस्ट आम्ही पावली देवळान असं सध्या आणि मम्मी लाईनीने रावली आणि लाईन भरपूर असं पोहू शकतो. ती दादल्यांची बायलांची आमच्या महाराजांचा शॉर्टकट. आमचे दर्शन झाले आणि आम्ही सध्या बसल्या देवळान महादेवाच्या आणि गरमी आता ना घ्या भयानक गरमी. आणि आता आम्ही सातेरीच्या देवळान वयतले हांगसून. ओय सो गाईज आमचे महादेवाच्या देवळान दर्शन झाले. आम्ही आता सातेरीच्या देवळान वयता आणि शॉर्टकट असा सो मत्सूनच आता वयता. एक 5 मिनटां पुरो आमकां सातेरीच्या देवळान वचो. आणि पळयात मम्मी आसा हांगसर काकी आसा आणि कडकडीत वत आसा सामकें. हा वय हे आसा आमच्या सातेरीचे देऊळ. एक गर्दी आसा न्हू. चल चल वर चल टाइम काढा ना. सो गायज ही गर्दी पळयता ती महाप्रसादाक लागून गर्दी जाल्या आणि आमी बीन आतां लायनीक रावतली महाप्रसाद घेवपाक. हांगसर पळोवंक शकता तुमी कितली गर्दी आसा ती आणि आमी कशी कशी करून त्या गर्देनसून जेवपाक पावली. आणि आतां आमचो टायम येयला जेवपाचो आणि आता मी जेवण घेतली हांगसर आणि जेवणाक कितें कितें आसा तेंय बीन पळोवन घेवया. सो गायज जाली आमी पावली आणि जेवणाक आसले शीत रोस गोडशें दोन तरेचो रोस आसलो आणि फुडें कितें आहा तें म्हाका दिसना. हांवें महाप्रसाद घेतला आणि तुमी पळोवंक शकता महाप्रसादाक कितें कितें आसलें तें. आणि हांगसरूय बीन भरपूर गर्दी आसली. जेवपाक लोक सगळे बसलेले आणि हांगसर वेवस्थाय बरी केल्ली लोकांची. माटो बीन घातलेलो आणि हे आसा आमचे सातेरीचे देऊळ. परत एकदां दाखयता तुमकां सारकें. सगळेच आमचे दर्शन बीन झाले जेवण बीन झाले. आमी आतां घरा वचपाक भायर सरल्या
आणि सध्या एकीकडे रावली असा सगळी जण पोहू शकता तुम्ही देवांची सॉरी आणि आता वयतली आम्ही घरा आणि आता चलत मात वयतली कारण उद्या आम्ही गाडयेन येयली आता चलत येतली कारण काकाक थंय काम आसा तेका लागून आणि दर्शनूय आमचे बरें झाले जेवणूय बरें असलें हांगसर डोलू म्हशींक पळयता हे पळयात म्हशी वयतात चरो आणि हांगसर डोलू तांकां पळयता हांगसर म्हशी चरता ते पण आणि आम्ही वचपाक भायर सरले वताची कशी चलतात पळयात हे गायस घरा कडेन पावले फायनली आणि घरा पावताच म्हाका एक पार्सल रिसीव जालें पळोवंक शकता तुमी सो हांव ते एक्सायटेड आसा अनबॉक्सिंग करूंक सो चला तर अनबॉक्सिंग करून पळोवया कितें आहा त्या भितर आणि कशें येयला पार्सल म्हाजें तर फ्रेंड्स हांवें एक टायट पॅन्ट ऑर्डर केल्ली ही पॅन्ट आसा ती टायट पॅन्ट आसा आणि 2 दीस पयलींच हांवें ऑर्डर केल्ली कारण म्हाका अर्जंटूच जाय आसली आणि पळोवंक शकता तुम्ही ब्लॅक कलरान आसा ती तेजेर फकत 2 स्ट्रीप आसा आणि एम सायज ऑर्डर केल्ली हांवें ओवरऑल पॅन्ट बरी येयल्या तेजेर फकत एक व्हाईट स्ट्रीप आसा आणि ग्रे कलर स्ट्रीप आसा बाकी ओवरऑल खरीच बरी येयल्या तुमकां जाल्यार लिंक दिता डिस्क्रिप्शन बॉक्सान तुम्ही ऑर्डर करूं शकता फायनली हांव फ्रेश जालें घरा येवन आणि आयचो ब्लॉग हांव हांगाच काबार करता आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो ब्लॉग आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरूं नाका परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन त्या म्हणसर देव बरें करूं तुमच्या सगळ्यांचे बाय